Mhon'nneo, Chapter 14. जाणवाय आपल्याक एक घर बांदता, पिशेपण आपल्याच हातांनी तें मोडून घालता. प्रमाणीक रस्तो धरता तो सर्वेस्पराक भियेता. जो वांकड्या रस्त्यान चलता तो ताची बेपर्वा करता. गर्व पिश्यांच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. बुदवंताचे वोंट तांकां राखतात. गोरवानान थंय खावणी ना, मजबूत बैल आसात थंय भरपूर दुडू आसता. नीच गोवाय फोट उलोयना, फोटकिरो गोवाय दर उतराक फोटी मारता. फोकाणेर बेश्टोच जानवाय सोदता, जानवाय फक्त बुदवंत लोकांक फावो जाता. पिश्या गोडलो बरोच पयस राव, तुका थंय जानवाय मेलची ना. समजिकायेचे मनीस आपले चालीचेर ताबो दवरतात, पूण पिश्यांचें पिशेपण तांकां मेळत तशें शिंपडायता. पातकां खातीर केलोल्या योजनाचीं पिशे फकाणां करतात, पूण उपकार प्रमाणिकांच्या वांगडा जियेता. कालीज आपली दूख बरी समजता, दुसऱ्यांच्यान तुजे खुशालकायेंत वांटो घेवंक जायना. नोश्त्याच्या घराचें निसणटण जातलें आनी प्रमाणिकाच्या तोंबूची उदरगत जातली. ज्यो वाटो कांय जाण निtt म्हणून समजतात, त्योच mornnak पवयतात. हांशांक लेगीत काळजाक खोंत मेळटा आनी खोशी दुखाक वाट तयार करता. तवनाशी आपल्या कर्तुबांचें फळ लुंवतलो आनी बरो मनीस आपल्या कर्तुबांचो इनाम घेतलो. पिसाट मनीस आपणांक सांगतात तितलेंय सत मानता, पूण शिटूक मनीस आपूण कसो चलता ताचेर नदर दवरता. पिसाट मनीस आपणांक सांगतात तितलेंय सत मानता, पूण शिटूक मनीस आपूण कसो चलता ताचेर नदर दवरता. शाणो वायटाक भियेता आनी तें चुकयता. पिसो उर्मत आनी तो आपणाक चड बुदवंत म्हणून समजता. सोंपेपणी चावता तो मनीस हुतूतपणाचीं कर्तुबां करता, पूण वायट येवजितलो वीट हाडटा. पिसाटाचो वांटो पिशेपण आनी शिटुकाच्या मुकुटाक जानवाय. वायटोवे बऱ्याच्या मुखार आनी नश्टो प्रमाणिकाच्या आंकड्या कडेन आपली मान बागयता. गरिबाची इश्टाक लेगीत उपगोन येता, पूण गिरेस्ताचो मोग करतले जायते आसात. गरजेवंताक किकोंत लेखता, ताचें चुकता गरिबांची काकूत करता, ताचेर आशिर्वाद दिवता. वायट येवजितात तो वायट शिंपडायता न्हय. बरें येवजितात तो विस्वाशी मोग आनी थीरपण जोडटा. मोठ्या कोश्त्यांच्या वावराक सदांच फायदो जाता, बेकार उलोवप्याक सदांच उणें जाता. बुदवंताचो मुकूट हीच ताची गिरेस्तकाय, पिश्यांचो इनाम फकत पिशेपण. सत उलोवपी गोवाय जीव वाटायता, पूण फोट उलयता तो विस्वासघात करता. सर्वेस्पराची भिरांत ही खोडेघांट राखण, ताच्या भुरग्यांक तो राखण दिता.
मन्नाच्या फासांतले सुटचे खातीर सर्वेस्पराची भिरांत एक जिवीत दिवपी झोर. चड चड लोकवस्ती एका राजाची गिरेस्तकाय. भोंवती लोकवस्ती राज चलोवपाचे सैतानास. जानवायेची व्हड गोवाय म्हणल्यार राजाचेर ताबो दवरप. सोंपेपणी चालप म्हणल्यार पिशेपण. शांत कालीज एके कुडीचो जीव, पूण कुन्नाटकाय आडांक रोंटो कसो. असक्तांचेर जुलूमशाय करप म्हणल्यार रचणाराक अपमान, गरजेवंतां थंय दयाळपण रचणाराक भोवमान दिता. वायट आदार्था देखून नश्ट्याक नेटान दोत्तोरेर शेवटी तोले, पूण प्रमाणिकाच्या खरेपणाक आसरो फावो जातलो. समजिकांच्या काळजांत जानवाय जियेता, ती पिश्यांच्या काळजांत मेलोना. प्रमाणीकपण एका देशाक महान कोत्ता. पातका उदेशी आख्ख्या मनशाकुलाची दोशा इबाड जाता. एका शाण्या मंत्र्याचेर राजा उपकार करता, पूण आपणाक लोजेक घालता ताचेर तो रागार जाता. देवाचें उतर हें.